उभी राहूया. देखूंक ना तुका आमी तरी मुखामी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदारावी आमी पातयेता तुजे ती भरभरसा बाकी तो तुझा उतरा प्रकाशो सो ना तू मोरून पळोवचो वाटेली तू नव्यो जिविताचो सोम्या कोणालाही वोसो आमी तुझी दया सत्पुत्रा जिविताची देखूंक ना तुका आमी तरी मुखामी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदारारी आमी पातयेता तुजे ती भरभरसा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. भावां भयणींनो, नोव्हेंबराची 2 तारीख आज आनी सर्व जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर विश्वास दवरून आमच्या सरलेल्या भावां भयणी पासत आमच्या समालगडयां पासत कुटुंबांत अंतरलेल्या मोगाच्या मनशां पासत मागचो हो मोलादीक दीस जावन आसा. देखून आमी हरी एकली पातयेता भावांनो आनी भयणींनो, ह्या संवसार आमी पळयनारी कितले दीस कितलीं वर्सां आज हांव फाल्यां आसा वगैरे हांव म्हणून आमकां कळीत ना. आमचे पयले सरले आमचे भावां भयणी आसात आनी जायतीं जाणां देवातावन पयस गेल्लीं, देवाचेर भावार्थ दवरनासतना सरल्लीं आनी देवाच्या कृपेक राखून आसचे जायते आत्मे आसात. आनी ह्या भावां भयणी पासून विशेष रितीन आमी मागचो हो दीस जावन आसा. तर भक्तीपण एक घडीभर दोळे आमचे जोडया, दोळे आमचे दांपया, हात जोडया. आमच्या मोती काडया असले आत्मे जायते आसात देवाच्या कृपेक आमच्या मागण्याच्या आधाराक राखून आसचे. ससनीक देवा सांगता ताचे थंय सदांच जियोंक ताच्या संतोषान भागीदार जावंक राखून आसचे. तांचे पासून मागता आसतना आमच्या सुकुटुंबाच्या सांद्या पासून ती मागया. आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान फावते परी आमी वांटिल्ली जावच्या खातीर आमची काळजां मनांनी थळकर सोम्या म्हूण मागून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबो भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत बगेवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबो भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमीन. सोमिया का
klutke Sumyanga klutke Krista klutke Krista klutke Sumia klutke Sumyanga klutke प्रार्थूया. अमर देवा आमच्या बापा, दयेन आमची मागणी ऐक. मेल्ल्यांतलो जिवंत जाल्ल्या तुझ्या पुताचेर आमकां आसा त्या बावाडटा कांयच्या दिसा तूं नवें बळ दिताय. तशेंच आमच्या मेल्ल्या भावां भयणींक आमी आनी आमकांय तूं पुनर्जीवन करतलोय म्हूण आमकां आसा तो बरवसो अदीक थीर कर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जन्मवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप. नितीवंतांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच कश्ट संकश्ट तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्यांक ती मेली म्हूण बगलें. संसार सांडून ते गेल्ले ते एक नश्ट दिसलें आनी तांचें मरण तांचो सत्यानाश म्हूण आमकां दिसलें. पूण ती शांतींत जियेतात. मनशांच्या दोळ्यांक तांकां शिक्षा मेळ्ळी म्हूण दिसल्यारी तांची काळजां भरलेली अमर जिविताच्या बरवशान थोडेंच सोंसलेल्यांक भरपूर आशिर्वाद मेळटलो. कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी तांकां आपणा सोवें जियोंक योग्य म्हूण काडली. पुटाक घाल्ल्या भांडारा परी देवान तांची तपासणी केली आनी होम पर्ना बरी तांणी तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळींच परजळतेली आनी आट्टांतल्या किटाळां परी हेने तेने धांवतेली. ती राष्ट्राची नीत करतेली आनी लोकांचेर राजवट चलयतेली आनी सर्वेस परस ससनास तांचो रास जातलो. ताचेर पातयेतेल्यांक सत समजतलें. ताका विश्वासी रावतात तीं ताचे सोवें मोगान जियेतेलीं. कित्याक ताणें विंचून काडलेल्यांक कृपा आनी काकूळट मेळटली. देवाचें उतर हे देवाची उडुपकार. Servis por musuh uswam tus musuh taruh. Servis por musuh uswam tus musuh taruh. Her kona khave biem zai. Servis por
म्हज्या जिविताचो आदार हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय Serves por moço uswa Tos moço taru एक उपकार सर्विस लागीं हांवें मागला आतां तेच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्विस परची घरी हांवें बिडार करूं सर्विस परची सुवादीकपण साकोर ताच्या मंदिरान ताची खुशी हांवें समजून घे Serves por moço uswa Tos moço taru सर्विस पर तुका उलो मारता म्हाका म्हजी दया कर म्हाका जाप दी तुजे सुत्रे मुखार हांव येता तुजे मुखामोर म्हजे ताळी पडनाका Serves por moço uswa Tos moço taru Serves por moço uswa Tos moço taru Hallelujah, 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 Hallelujah. सोम्या थंय मरून पावतली सुभागी आपल्या कश्टा वावटी तावन तांकां सुडका मेळटली तांच्यो बऱ्यो कोरण्यो तांचे सोवी आसत्योल्यो Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस पो तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया त्यावेळी जेजून लोकांक म्हळें बापान म्हज्या आदीन केल्लें सर म्हजे सशी येतले आनी म्हजे सशी येतल्यांक हांव केदींच पयस करिसो ना कित्याक हांव सर्गींत हांव देंवन आयलां म्हजी खोशी करूंक न्ही भागार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हजे आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें वखदायनाये भागार निमाण्या दिसा ताका हांवें जिवंत उठयचें पुताक देखतेल्या आनी सत म्हणटल्या प्रती एकल्याक सस्नीक जिवीत मेळा जाय इस म्हज्या बापाची खुशी हांव तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो देवाचें उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्तादय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो आमची पवी सभा इगर्ज माता मस्त ग्रेस्त न्ही आमकां इगर्ज जे आसात न्ही वातिकान व्हडलें आसा म्हूण न्ही ग्रेस्त कित्याक ग्रेस्त कित्याक म्हळ्यार ती स्थापीत केल्ली खंयच्या याजकान लायकान न्ही बगार क्रिस्तान सारकें वय गे
हय कित्याक ग्रेस्त आमी जावन आसा पळयणारी पळय साबा पळय मू ह्या पिलग्रीम चर्च ही तुमकां समजून आसा की आमी पळयणारी पळय साबा पळयणारी पळय साबा काल आमी जैते वंत पळय साबा विशयांत नियाळ केल्लो वय मू सांगा वय गी ना जैते बंद न्ही गी सांता भक्तांचे आमी फेस्त आचरण केलें आनी तांकां आमी मान दिलो आमी तांचे लागीं मागलें देवा लागीं आमचे बसून मागून धाडा म्हूण मागलें वय मू वय आज आमी कितें करता कश्टांची पळय सभा आसा आज तांकां मागोंक जायना आमी तांचे बसून मागता पळया ही ग्रेस्तकाय काल आमी त्या संत भक्ता लागीं विनवणी केली आमचे बसोत मागा म्हणून आमी पळयणारी आमचे मदें मुस्त शांत आसूंक पुरो आमी फाल्यां कश्टोवंक पुरो आज आमी कश्टोवच्या पळय सभे बसोत मागता ताकाच म्हजी पळय सभा ग्रेस्त कित्याक क्रिस्तान ती रचली आयच्या वांजलान वाचल्या प्रमाणे तुमी आयकल्या प्रमाणे बापान म्हज्या आदीन केल्या कोणाकच वगडाय न्हय बगार सगल्यांनी तो आनंद बगूंक आसा त्या पासून हांव आयला त्या पासून ती पळय सभा स्थापीत केल्या समजलें इतलें सारकें ओके पूण इतलें कळीत आसूनी म्हाका समजना मरणा विशयांत आमी कोणूच उलोवंक वचना मरण म्हणटाना आमकां एक बें सत्य सांगा वय की न्ही आं मरण म्हणटाना जेवण कितें म्हणटाय मरचें म्हणटाना बें न्ही गे हय हांवूय म्हणटा जेवण म्हळ्यार हांगा आसा हय आमकां मरण म्हणटाना बें आतां कित्याक आमकां बें दिसता जायते जाण सांगतास देवा एक पुटी म्हाका आयल्यार पुरो म्हणून आनी ती मरणाची घडी येता आसतना आमी आंकलो आसता एक पुटी वाचल्यार पुरो म्हणून ही कुडीचें लक्षण कित्याक कूड मोराजेस पूण आमकां आसा आत्मो सारकें आमकां आसा आत्मो पूण आत्म्याची गजाल कितें कित्याक आत्मो भुमीतन आयलो न्ही देवातून आयलो हे आत्म्याक साल्वासन जायच फाटीं ताणें वचाचें आनी तो कूट आज आमी संभ्रमता अल्मावसो दीस आमी आचरण करता कित्याक आमी मागीचे तांचे बसत कितें बरेंपण मेळटा हाच्या विशयान इल्लो नियाळ करया पोरण्या तेस्तामेंतांत शिओल म्हणलो शिओल म्हणलो शब्द तुमी आयका लागीं किर्तनां तुमी आयकतात चड आवाजान शिओल म्हणलो हो जागो मेल्ल्या उपरांत वेसो जागो जावन आसा खोटे बरे पुराय थंय वतात पोरण्या तेस्तामेंता प्रकार आनी साधू सेव ह्या पुना जिवंतपणा विशयान केदींच चिंतिनात तांकां लकी ड्रॉ आसल्या भशेन तुवें बरें केलें तुका आशिर्वाद मेळ्ळो पाड केलें तूं नाश जालोय पूण आयचें उगडापणाचें हाचें जानवायेचें वाचप आमकां एक भोव अपुरबायची लिसांव दिता कितें जिवंतपणाचो गुटू आमकां दिता पूण तें सगल्यांक समजना जानवायच्या पुस्तकां सांगता पिशे चिंतात मरण एक शिक्षा मरण एक निर्भागपण मरण एक नास आमी कित्याक मरणा आमी जिविता विशयान उलोवया कित्याक जेजून आमकां आपयलां जिविता पासत मरच्या पासत गे ना जिविता पासत न्ही गे तुमकां मरच्या पासत आपयलां गे ना जिवोंक न्ही गे आमकां जिविता पासत आपयलां जर आमी मरच्या पासत आसले तर आज आमी सांगचे प्रसंग आमी भेटोवची बली ताका कांयच वॅल्यू ना आमकां जिवोवच्या पासत ताकाच तो जिविता सोंडो आमकां सदांच मेळटा ताका जानवायचें पुस्तक म्हणटा जिवंतपण एक गुटू हो एक मिस्तेर आमकां दिला आमी हें समजोवंक जाय आनी उपरांत थंय सांगता कशें भांगर उज्यांत लासल्यार परिक्षा केल्ल्या भशेन ह्या ओम बली भेटयल्या भशेन नितीवंत मनीस सोम्या मुखार परजळटली जाल्यार असो अर्थ कितें थंय सर्ग आसा आनी यमकोंड आसा पूण ताचे मदीं आनी कितें गे आसा कितें तें पुलगोत परगेटरी तुमी आयकलां ह्याच्या विशयांत हाच्या विशयांत डायरेक्ट जावन पवित्र पुस्तकान आमकां आयकोंक मेळना पुलगोते विशयान पूण
हे इगर्ज मध्ये एक पवित्र आत्म्यान दिल्लें उगडापण जावन आसा. इज अ रेवलेशन टू द चर्च बाय द होली स्पिरीट. आमी सगळीं पाती येता, हांव पाती येता, तुमी पाती येता, हांगा आसतलीं सगळीं पाती येता. आमकां सोम्य जेजू क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं जिवीत मेळना. पूण आमचे थंय पत्काचो तिबो आसा, कथ आसा. पळया आतां म्हज्या हाताक एक घाय जालो म्हूण चिंतया. आतां तो घाय जाल्लो ताचे मार्क आसता वय मो. सुरयेन कातल्यार कोयतेन मार जाल्यार तसो एक मार्क आसता. आतां आमी देवान आमकां सोडून दिल्यार ह्या पत्काचें एक खत आसा न्ही गे, तें सोम्याचें दर्शन पळोवन थोडे पटी आमकां जायना. आमी नितळ जायचें पडटा. कित्याक त्या पत्का वरवीं जाल्ली लुकसाण कितें आसा तें सारकें गरजेच. सोम्यान आमकां तें दिलां, पूण पुलगत जावन आसा हो जागो आमी नितळ जावन सोम्या मुखार भेटचें जावन आसा. आतां जायते पटी चिंतात पुलगत एक शिक्षाचो जागो न्ही, आमकां शिक्षा दिवच्या खातीर पुलगत न्ही. भागार हांवें आनी तुवें नितळ जावन सोम्या मुखार वेच्या. कित्याक देव पवित्र. ताका सोमी म्हणटा हांव पवित्र, जशें बाप पवित्र तशें तुमी पवित्र जायचे. पोरण्या टेस्टामेंटांत म्हणटा अनलेस एंड अंटील वी बिकम होली, क्लीन अँड अनब्लेमिश. आयबनांतली बली जाल्ल्या वरवीं सोम्या मुखार हांव कोणाकच जायना. ताकाच सोमी आमकां ताच्या रक्ता वरवीं नितीवंत करता. आतां आमकां नितळ जावच्या खातीर ही पुलगत आसा. पूण पुलगतांतल्या आत्म्याक तांच्या इतल्याक मागोंक जायना. आज आमी तांचे बसत मागता. कित्याक ते आमचे भाव आनी भयण. ही जावन आसा क्रिस्तकाय. आमी खाली आमच्या खातीर मात्र जियेना, आमच्या खातीर मात मरना. आमी जियेता ह्या मरता तो क्रिस्ता खातीर, आमच्या भावा भयणी खातीर. आनी ह्या पासून आज आमी तांचे पासून मागता. तुमी दर्यो पळयला न्ही गे, दर्याक तुमी कितें फाड गेल्यार तें दर्या भितर उरता गे, भायर न्ही तडये घालता. तशेंच आमचो आत्मोय नितळ जावंक जाय. ताका साविलाची सांतेरेज म्हणटा. आमकां आसा एकच आत्मो, एकच मोरान आमी मरतल्या. आमकां आसा एकच जिवीत आनी तें म्हटवें हांवेंच जियेचें. आमकां आसा एकच सस्तीक जिवीत, कदना हें आमकां समजता. आमी निराशी जायना, बगार बरवशान जियेता. कितें आमकां आसा एकच आत्मो आनी एकच मोरान आमी मरतल्या. कोणी हांगा दुसरे पटी मरचें ना. आमकां आसा एकच जिवीत, म्हटवें तें हांवेंच जियेचें आनी एकच सस्तीक जिवीत. आनी कदाळा आमकां हें समजता, आमी निराशी जायना. ताकाच आमी बरवशान जियेता. तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आज आमी पळयणारी पवी सभा जावन मरना कित्याक भियेचें. आमी जर मरणाक भियेता तर आमी आनीकी ह्या संवसाराची चिंच म्हूण जालीं. जर हांव संवसाराचो जावन जियेल्यार म्हज्या जिविताक मोल कितें आसा. आज आमकां परत जागवयता. आमी खंय वाचलें म्हाका उडास येता. ताच्या मरणाची गांठ म्हज्या मरणाची गांठीचो उडास येता. ताचो मरणाचो पंडू म्हज्या मरणाचो पंडू उडास येता. आमी मरणा वयर कॉन्सन्ट्रेट करना, बगर जिवीत आतां कॉन्सन्ट्रेट करता. कित्याक सोम्यान आमकां हें जिवीत दिलां जिवोवच्या खातीर, मरच्या खातीर न्ही. तर म्हज्या मोगाळ इश्टानो, आज परत ही गजमात आमकां जागवयता. हे मनशा तूं उठ, तूं धुळीत आयलो धुळीत वेताय, पूण तुजें थंय आसा आत्मो, ताका सालवासावंक जाय आनी तो बापा थंय वचूंक आसा. त्या पासून ह्या संवसारांत तूं जियेत आसतना तूं नितळ जावंक जाय. तुजें जिवीत बऱ्या रितीन जिवंक जाय. आनी हाका खंय आमकां मार्गदर्शन मेळटा, देवाचो मोग आनी फेल्याचो मोग. आनी जर आमी हें केलें तर हें आमी सर्गेचेर आज आपणायता. तर आमच्या भावां पासून मागता आसतना आज आमचे पासून ती मागया. ते पुलगोनांतले आत्मे नितळ जावन सोम्याचें दर्शन पळोवन दी. आनी एक दीस हांवें आनी तुवें तेंच जिवीत आपणावंक प्रयत्न करया. आमेन. उबी रावया. भावा भयणीनो, ह्या संवसाराक आयिल्ल्या हर एकल्यानी आमी सोम्या सांगाता जियोंक जाय आनी मरणा नंतर सोम्या थंयच पावोंक जाय.
त्या देखून जे आत्म्याक आमच्या मागण्याची गरज आसा आनी हांगासर सोम्या सांगता जियोंक आम्हा सगळ्यांक देवाची गरज आसा त्या देखून सगळी आमची मागणी ह्या वेळार सोम्या मुखार दवरया. बापा, आमच्या धर्मीक पुढाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल असचे परजेक प्रामाणीकपणाचे मार्ग आसलोंक सर्गीचे वाटेची सरकी शिकोवन तांकां दिवंक आनी मोगाच्या आनी भोगसणेच्या जिविता मुखांत सर्गीचे सूख तांणी अनुभव करूंक तांकां आदार लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमी ह्या संवसारी मोगाची आनी सेवेसाकरेची जिणी जियोवन आमच्या मोरणाक सदांच तयार आसूंक नितळ अंतस्कन लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबान अंतरलेल्या सर भावा भयणींक तुज्या भोगसण्याचो वांटो मेळो आनी सर्गींचे सूख फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमचे पिरगेजेन सेवा दिवन अंतरलेल्या सर याजाक आनी धर्मीक भाव भयणींक आनी पिरगेचे तावन मिसांव गांवान सेवा दिवन सरलेल्यांक तांचे सेवेचो आनी बरे करणेचो फळ फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. विविध संदर्भांनी नैसर्गिक अनाहुतां रस्त्या अवघडां बली जावन आनी इतर रितीन मरण पावल्ल्या आनी तांचे पसत मागोवंक कोनसुनासया भाव भयणींक समर्पिता. तांच्या जिणेच्या बऱ्या करणेचो फळ ससनाचें जिवीत तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमी ह्या संवसारांत तुज्या राजाचे यात्रेक आमी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलोवन आमच्या सर्गींच्या पयणाची बरी तयाराय करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. घडी मौन रावन आमच्या सकासकी गरजां बसत मागया, कुटुंबाच्या सांद्यां बसत मागया. सर्वेस्परा देवा, ही थोडी मागणी आमी तुजे मुखार दवरता. हांव दयेन ती मानून घे. तुजी खुशी वयतर आमकां ती फावो कर आनी प्रत्येक रितीन हर एका मनशाक मरणा नंतर ससनाचें सूख तुजे सांगता जियोचें भाग फावो कर. हें आमी मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मुझे सुनिया घूरते दिले माका सुसारिया हुईना जाऊंगी करे भूलिता पाकी जीने मुझे नेना बेटो भूतार काळी बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे भूतार काळी बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे. बाबा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकांनी महिमेक आनी आमच्या केपूसुद्धा गावा सर्वेस्पर. बोवकन बापा, आमचे पासून जेजू खुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. हे आपले अगणित मोगाचें समर्पण तो आतां हे वेदीचेर नव्यान करता. तातूंत आमी ताका भक्तीन एकवटता आनी आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक ताच्या वैभवान दयेन घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देहीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा,
सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकां भागी पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो उदेलो मरण कोणाकच सुखाना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी अमर जिविताची बसावणी आमकां बुजवण दिता सर्वेस्परा तुज्या भावार्थ्यांचें जिवीत सरना तें बदलता हे संवसारांतलें बिडार मोडून वेता आनी सरकार ससनाचो निवास तयार जाता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां संगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर्तो सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता तुका जय उंसर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परेन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavarta so good purgatoria Sumiyan Jesu तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन पुनामी परगटा तुझ्या या आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमच्या समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावां भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टेगती मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुआर मरी देवाचे माये संगती भाग्यवन जुजे भाग्यवन जमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा
सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची आजना मनान धरून पुनर्जीवनपणातही बावाडतान पातयेवन सगळीं आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज समखाईव, तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान उत्तरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजोर्ती पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुम्या पूण तुजे पवित्र सभेच्या अखंड बाबडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जी येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माया मोग सुगूत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची ककूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची ककूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू देवाची शिळी. संवसारान जल्म घेवन आयिल्ली आमकां समेस्तांक हर एकल्यांक ससनाचें इनाम दिता, ससनाचें सूख बसायता तो. ह्या शिळयेच्या जेवणाक पयलली आमी हरी एकली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरीचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Ucici itato Kidisbuki suna Makasatmo tato Kidistani suna Jisu tuja Putra Prakash Jiuca Kashita Amci Atmi Taniya Amci Atmi
पत्रिका राखून आसा. प्रार्थुया. बहुदयाळू बापा, खुर्सार आपणाची सुबली करून महिमेन पुनर्जीवन चल्ल्या तुझ्या पुताचो संस्कार आम्ही बावार्थान घेतला. पास्काच्या गुठान निर्मळ जाल्ल्या आमच्या मेल्ल्या बावम भयणी महिमेवन पुनर्जीवनपणांत वांटो दी म्हूण नम्रतायेन आमी मागतां तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरदुकार. दय करून बसा. बोन निबडिनो तुमकां सुमेस तांकां आमी कर्मेलीत फ्राद एक आपुरबायची सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. नोव्हेंबराची 2 तारीख आयचो दीस. सुमेस्त सरिल्ल्या बावडत्यांचें स्मरण आमी करता. आलमांवचें फेस्त म्हणी हाका आनी एक नांव आसा. नोव्हेंबराच्या 1 तारखेतावन 8 तारखे म्हणसर जो कोण एका सेमिस्त्रेक भेट करता आनी सरिल्लें पसोत मागता ताका प्लेनरी इंडुलजन्स मेळटा. आयच्या दिसा जर एकलो भक्तीपणी एका इगर्जेक भेट दिता, आमच्या बापाचें मागणें मागता आनी सतमंता उसारता, ताकाय प्लेनरी इंडुलजन्स मेळटा. ही पवित्र सभेची अधिकृत शिकवण. नोव्हेंबराच्या 4 तारखेर ब्रेस्तारा सान चार्ल्स बरोमियो आर्चबिस्पो हाचें स्मरण आमी करता. येवच्या ब्रेस्तारा लातेरन महामंदिराचें समर्पणाचें फेस्त आमी संभ्रमता. डिसेंबराच्या 10 तारखेर आमी हांगासर नतलां गितांचो गायन स्पर्धो मांडून हाडला. कॅरल कॉम्पिटिशन. एका पंगडांत 7 तावन 12 जाणां पर्यंत आसयेत. गायनाक 5 तावन 8 मिनटांचो अवकाश आसा. ह्या स्पर्ध्याक जात कात प्राय वा बेस हाची बंदड ना. कोणीय भाग घेवयेत. तुमचीं नांवां दाखल करूंक भायर फ्लॅक्साचेर फोन नंबर दिल्ले आसा. थंय नांवां दाखल करचें, स्पर्ध्यान भाग घेवचें आनी आकर्शीक इनामां जोडचीं. येवच्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आतां विक्र्याक आसा. येवच्या वर्साच्या हर दिसांची वाचपां, किर्तनां, नियाळ, सांताची जिणी, सर्वोच्चालती मागणी आनी नोवेना ह्या एकाच बुकान आटापल्यान. तुमची प्रती आजच घेया. जे कोणी पेज स्पॉन्सर केल्ले आसा तुमी ही डायरी स्टॉलांत नांव सांगून घेवं येता. आमी आयिल्ल्या उपरांत पुणशेताच्या बांकांक नीलरां बसोवंक जाय म्हणून जायत्यांनी सलाह दिल्ली आसा आनी ही एक गरज म्हणून आमकांय समजल्लें. ह्या दिशेन आमी येदळूचो 30 बांकांक नीलरां बसयल्यान. तुमकां दिंबी घालच्याक आतां सुलाभ जाता. एका बांका फाटल्यान सुमार रुपये 5,000 खर्च लागता. तुमी एक वा चडीत बांकाच्या खर्च बाबतींत दान दिवन हो खर्च भरूंक आमकां आदार दिवयेत. तशें केलें तर उरिल्ल्या बांकांक नीलरां बसोवंक आमकां सलीस जाता. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिंबी मोडया. ब्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा समी. जेजू मनशा सो इज जावं जियेलो. सतराच्या गरजांनी तो मनशा पावलो. पिडा गुणगन दैवीक वॉयस म्हणलें हांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यान शिकलो जेजू मेस्त्री म्हूण आवडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतान मनशां तांच्या गरजांनी तपावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलो सर हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमची ते सवां जेजूच्या पांया तळा आमी समर्पया. आतां आमी जोडया. दोळे आमी धांपया.
आमचे रेख इरादे जेजूच्या पांया तळा आमी समर्पिया. आज प्रत्येक रितीन आमी मागया आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या समेस्त आमच्या मोगाच्या मनशां पासत जर कितें तांचें तें उणेपण आसा आमच्या मागण्या वरवीं आमच्या बिनवण्या वरवीं सुमी तें नितळ करून दी आनी आपणाच्या दायजांत संतोशांत तांकां स्विकार करून दी म्हूण मागया. आमच्याच कुटुंबा पासत आमी मागया. ही वजना पासत आमी मागया. कुटुंबांतल्या वडिलां पासत पिड्यांत ओळवळच्या आमच्या भावा भयणी पासत कुटुंबांतल्या भुरग्यां पासत आमी मागया. जायते लोक ह्या पुनशेताक येतात आनी तांची मागणी बाळकाजेच्या मुखार दवरतात. ते सर इरादे आमी उडास करया आनी सर्वेस्पोर तांकां ते फावो करून दी म्हूण मागया. आमचेच वैयक्तीक इराद्या पासून आमी मागया. सांगात आमी मागया. हे बागेवो जेजू बाळका तुजी सर पदवी हाज्या भितरान उगडपी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवकलो आसता. तुका पातयेन उलो मारलेल्या सकटान दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकिल्ली आमची तशी आमची पदकां बगूच आनी आमकां ताणें पडोवंक नाका पूण वैतांतले आमकां निवार. नमान बरे तू कृपेन बरले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. हे अजबाच्या जेजू बाळका कालसाचेर एकाकुल तुजी दिश्ट घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपडून आमी मागता. तूं इतले बिन मतीन बरयलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकासून दी आनी इतल्या तरेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वेले सकस आनी रासपण तुजी कोमोग आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदांच सर्वता. आमेन. बळका जेजून आमच्या जिवितांत केल्ले सर्व उपकार आमी नियाडया. खाल जाणता हांव ताका अर्घां दिवया. उपकारी मनान आमी मागया. हे बो उधार बळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दाय केले देडो उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळते आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी बातीन तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजा बचाई म्हाजी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विसरून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजा जोडून दी. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. सुमीचे सुक्रीस तुमचे सोवे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर थो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं.
तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं, तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवे जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या दुश्मनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव.